नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पेडणे तुवें शीम प्रस्नाचेर बेगीनूच काडटले तोडगो. दोनूय आमदारांनी घेतली बसका. बेकायदो पार्किंगेचेर करतले खर कारवाय. वास्को ट्रॅफिक पुलीस निरीक्षकाची शिटकावणी. मॅरीकल्चर येवजणे खाला कांदोळे पांजऱ्यांत नुस्तें पोसपाचे ओपन सी केज फार्म सुरू. गोंयांतलो अशा तरेचो हो पयलो प्रयोग. सर्व्हिस रस्त्या खातीर दियात जमीन. आमदार प्रवीण आर्लेकराचे उगवेच्या लोकांक आवाहन. कुंकळे ते सावर्डे मजगती बस करात चालू. NSUIचे कदंब महामंडळाक आवाहन. आणि परवानो नाशिल्ल्या बार्देसांतल्या 4 काजू दुकानांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान घातली धाड. 8,60,000च्यो वट्ट 748 किल काजू केल्यो जप्त. आणि आता खबरो विस्तारात. पेडणे नगरपालिका आणि तुवें ग्रामपंचायत हांच्या मदीं आशिल्ल्या शिमेवादाचो प्रश्न कायमचो सोडोवपाचो विचार सुरू आसा अशी म्हायती पेडणेच्या आणि मांद्रेच्या आमदारांनी दिल्या. पेडणे नगरपालिकेचो आणि तुवें ग्रामपंचायतीच्या फाटल्या 1992 वर्सा सावन शिमेवाद सुरू आशिल्लो. तो बेगोबेग सोडोवचो ह्या खातीर मंगळारा पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर तशेंच मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांच्यांनी पेडणे पालिका घेतली आणि तुवें ग्रामपंचायतीची संयुक्त बसका ह्या वेळार जाली. अशें कन्क्लुजनार येयला की एक रिपोर्ट तयार करचो आनी आमी BDOक ऑलरेडी सांगला की तेणी एक रिपोर्ट तयार करून बेगिनात बेगीन करचो. पूण तो रिपोर्ट तयार करता आसतना आमी 5 जाणांची कमिटी काडपाक लायल्या. 5 जाणांच्या कमिटीन BDO इन्चार्ज आसतलो. वेरेज तुवें पंचायतींतल्यान एक पंच कोणी रिप्रेझेंट जातलो. तसोच पेडणे म्युन्सिपालिटीन एक रिप्रेझेंट तेंचो कावन्सिलर नाल्यार चेअरपर्सन जातलो आनी एक अर्बन डेव्हलपमेंटाचो कोण तरी एक ऑफिसर तेंचो आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो एकटो मनीस. सो ही मेळोन 5 जाणांची टीम. ती टीम तेचेर ऑन पेपर कितें आसा तेचेर स्टडी करतली. वेरेज ऑन सायडीचेर प्रॅक्टिकली कितें आहा आनी कशें बसों शकतात तेचेर तेंच्यांनी 15 तारखेक आमी परत मिटींग दवरल्या 4 सुमार हांगासर गेस्ट हावसानूच. तेन्ना तो रिपोर्ट ते सबमीट करतले. ते रिपोर्टा उपरांत दोनूय पार्टींक घेवन खंय हेचो वे आउट मेळटलो जो दोगांयकूय 50-50 आसतलो आनी तेचेर सोल्युशन ते म्हाका दिसता हे डेफिनेटली जातले आनी तेचेर प्रॉब्लम ह्यो सॉल्व आमी इतली वर्सां जी केस चलता ती आमी डेफिनेटली हे आमच्या टेन्युअरान तरी कंप्लीट जातली. आयज दोनूय आमच्या जीत आनी हांव आयज हांगासर आमच्या तुया पंचायतीच्या आनी तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या चेअरमॅन तेकाय घेवन आयज आनी तशेंच कावन्सिलर सगळे तशेंच आमचे गांवचे भाव सगळ्यांक घेवन आयज आमी मिटींग केली. ही मिटींग खूब वर्सांचो वाद आसलो कित्याक हो बॉर्डरीचो वाद. तेका लागून हेच्या पयलीं कोणी इनिशिएटीव घेवंक ना. तेका लागून आमी दोगांयनी मेळोन ती इनिशिएटीव आयज खंयसर तरी हेजो तोडगो काडपाचो असो म्हणून आयज आमी आमच्या हेकाय आपयल्ले सगळे ऑफिसर आमचे गव्हर्मेंट तांकां आपयल्ले आनी जाता तितले बेगीन हो आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले. दाबोळी जंक्शन ते वरुणापुरी पुराय महामार्गाचेर गाडयो बेकायदेशीरपणान पार्किंग करून दवरतात. ताका लागून दुसऱ्या गाडयांक ताचो धोको निर्माण जाता. देखून मोटार चालकांनी महामार्गाचेर गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशी शिटकावणी वास्कोचे ट्रॅफिक पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकरान दिल्या. तशेंच चुकीची पार्किंग आनी बेस्टेज दवरिल्ल्या गाडयां आड बेरेस्ताराच्यान कारवाय करपाक सुरवात करतले अशी म्हायती तांणी दिल्या. पळयलां आसतलें हांगा फ्रॉम एअरपोर्ट दाबोली जंक्शन टील वर्णापुरी
न्यू जो फ्लायओवर बांदला वचपाक सगळ्या फूल रोडाचेर दोनूय सायडींतल्यान पार्किंग जाता रोडाचेर विच इज डेंजरस फॉर अदर व्हेकल्स देखून वायट मेळना लोकांक सो तांकां ताजेर आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केला म्हणजे व्हेकल जे कोण रोडाचेर लायता त्यो तांच्यांनी काडपाचें बेगीच्या बेगीन नाजाल्यार आमी तांकां चलन दितले आनी ज्यो थोड्यो अश्यो एबंडन व्हेकल्स हांगा बी पळयल्या एबंडन व्हेकल्स हांगा दवरिल्ले आसा तांकां सुद्दां आमी नोटिसीस इश्यू केल्ले आसा टू रिमूव इट नाजाल्यार आमी एज पर लॉ कितें आसा तेंच्या कारवाय करतले आनी देन दे वील गेट फायन आमी ऑलरेडी नोटिसीस ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले आसा थोडे सिटी एरियान ज्यो आशिल्ल्यो तितल्यो आमी थोडे काडल्यो आनी थोडे उरले तांकां नोटिसीस इश्यू केल्ले सो आतां हें करता जाल्यार फाल्यांच्यान ड्रायव्ह स्टार्ट आसतलो सो हांव रिक्वेस्ट करता हांगा कोण जितले गाडये लायता रोडाचेर तेणी हांगा गाडये रोडार लावपाचे न्हू इट इज कॉजिंग डेंजर टू द अदर पेडेस्ट्रियन अदर व्हेकल्स ऑल्सो हांगा कितें एक्सिडंट मेजर एक्सिडंट सुद्दां जावंक शकता ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता पार्किंग करता रोडाचेर ते रोडा वयल्यो गाडयो काडा उत्तर गोंयांत कानोळे शेल्डन फर्नांडीस हांणी गोंय राज्य मॅरिकल्चर येवजणे खाला पांद्र्यांत नुस्तें पोसपाचें ओपन सी केज फार्म सुरू केला अशें फार्म सुरू करपी राज्यांतले ते पयले वेवसायीक आसा गोंय सरकाराच्या नुस्तेंमारी खात्यान शेल्डन फर्नांडीसाक कानोळी हांगा पांद्र्यांत नुस्तें पोसपाचें ओपन सी केज फार्म सुरू करपाक परवानो दिला ते भारत सरकार नुस्तेंमारी विभाग केंद्र पुरस्कृत तशेंच राज्य सरकाराच्या नुस्तेंमारी खात्याच्या येवजणेचे लाभार्थी आसात लोखंडा पासून तयार केल्ल्या 6 मीटर रुंद आणि 5 मीटर खोल आशिल्ल्या पांद्र्यांनी चणक आणि सिल्वर पॉम्पेनो नुस्तें पोसतले सध्या 5 पांद्र्यांनी नुस्तें पोसपाक सुरवात जालेली आसा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट कारवार हांचे मार्गदर्शन घेवन हो प्रकल्प सुरू केला गोंय सरकाराच्या नुस्तेंमारी वेवसाय खात्याची संचालक डॉक्टर शर्मिला मोंतेरो हांच्या हस्तुकी ओपन सी केज कल्चर फार्माचे उक्तावण जालें उगवे आणि तोरशा महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम थळाव्या लोकांक विश्वासात घेवन करतले तशेंच ज्या लोकांच्यो जमिनी हो रस्तो करपाक गेल्या तांच्यांनी कागदपत्रां सादर करची सरकार ताचो मोबदलो दितले अशी खात्री पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान दिली मजगती उगवे आणि तोरशा महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम थळाव्या लोकांक विश्वासात घेतल्या शिवाय चालू केल्ले त्या विशीं बुधवारा सकाळी उगव्याच्या माऊली देवळांत बसका जाली या वेळार भूंय संपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकार भौशीक बांदकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंते आत्माराम गावडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले आयज ही तुमची समस्या खूब वर्सां जाली म्हाका दिसता एक खूब दूख लागलेलें आहा तुमकां कित्याक आयजची गोश्ट न्हय ही 2017 एक्विजिशनान जेन्ना घातलेले तेन्नाची गोश्ट ही कित्याक त्या टायमार तुमी ह्या तुमकां रोड नाका म्हणून तुमी ह्या गांवांत सगळे जाण फुडें सरलेले आनी एक्विजिशन तेन्ना जाय पळय तें जावंक ना कित्याक तेंच्यांनी त्या टायमार मागलेलें दिसता म्हाका 70 मीटर 45 मीटर म्हणून ते तितले आयज जावंक ना कित्याक डेवलप हें सगळ्याकूच जावंक जाय डेवलपा कडेन कोणी हें करूंक जायना कित्याक आयज तुज्या गांवांत डेवलप जातलें आमच्या गांवांत डेवलप जातलें जाल्यार आमी फुडें सरोंक जाय कसल्याय गोश्टी थंयसर तरी कॉम्प्रोमायज करचेंच पडटलें आमकां तेका लागून हेच्या पयलीं कितें जातालें जो दबाव जातालो तो दबाव आतां जावचो ना एक कितें आहा पळय ती क्लियरिटी जातली आयज इतले वर्सां जालीं तुमच्या कडेन केन्नाच मिटींग दवरूंक ना आनी क्लियर हो आमचो प्लॅनूय दवरूंक नासलो आयज जाय तांकां आपयलें आनी आयज तांकां हांवें सगळे जे पळय प्लॅन आहा आनी तुमी येवन तुमच्या लोकां मदें हें मांडचें कित्याक लोकांकूय कळोंक जाय आपली जागा कित्याक वयता ते लोकांक कळोंक जाय कित्याक वयता आनी आपल्याक खंयसर सेफर सायड आहा पळय ती आयज हांगासर तेंच्यांनी हें केल्लो आहा कितें हांगासर सर्वीस रोड जावपाक एक 2 मीटर कितें एक्विजिशन 2 मीटर कितें उरता तेका लागून तो सर्वीस रोड व्हडलो जातलो जाल्यार एक तुमच्या कडेन म्हाजी मागणी आहा कितें तुमी तो जागो दिवचो जें पळय कितें आहा गव्हर्मेंटाचें तें तुमकां ते हे गव्हर्मेंट दितलो त्या रेटीर तेका लागून व्हडल्यान व्हडलो रिक्वेस्ट आहा खंयसर पळय आतां हो रोड जावपाचो आतां जातलो आतां आमी सगळे जाण हें केलें म्हणून तें जावचें नासतना रावचो ना कित्याक हो ऑलरेडी 5 जावन येयल्लो सेंट्रलान हितून कितें म्हाजें इतलें आहा आमच्या लोकांक दुखोवच्या पयलीं करचें NSUI केपें आणि कुंकळ्ळी पंगडान बुधवारा मडगांव KTC डेपो कंपनाच्या कार्यालयात वचून निवेदन पत्र दिलें ह्या पत्रांत कुंकळ्ळी ते सावर्डे वाया आंबावली ह्या मार्गार दनपारच्या वेळार 2 ते 6 मेरेन एक लेगीत बस आसना हाचो त्रास विद्यार्थ्यांक जाता अश्यो कागाळी विद्यार्थी करतात
अशें NSUI केपें आनी कुंकळी पंगडान पत्रांत म्हटलां. 2 ते 6 मेरेन बस नाशिल्ल्यान CES महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक वरांची वरां बस स्टँडाचेर बसून रावचें पडटा. तशेंच हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करून विद्यार्थ्यांक बसीची सोय करून दिवची अशी मागणी NSUI केपें आनी कुंकळी पंगडान सरकाराक केला. ह्या निवेदन पत्रा विशीं वेवस्थापन अधिकाऱ्या कडेन भासाभास करून हाचेर उपाय काडटले अशी जाप मडगांव KTC डेपो वेवस्थापक गिरीश गावडेन दिल्या. स्टुडंट्स एक्चुअली तांकां रिक्वायरमेंट्स ऑफ बस आशिल्ली फ्रॉम कुंकळे टू सावड्ड्यां वाया आंबावली दोनाक 2 PM to 6 PM अशें तेणी लेटर हांगासर दिलां आमचे कडेन. 2 PM to 6 PM तांकां गाडी जाय. CES कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स कुंकळी हांगासरले ते NCAचे जे रिप्रेझेंटेशन येयल्ले घेवन हांगासर बस चालू करपाक. बट एक्झिस्टिंग प्रेझेंट सिच्युएशनान कशें आसा आमचे वी आर ट्रायंग टू रिजॉल्व ऑल दोज इश्यूज ऑफ ट्रान्सपोर्ट. बट KTC सद्या बियॉन्ड जितलें ऑपरेशन करपाक शकता तितलें KTC सद्या एट प्रेझेंट करता सगळें. नाव मॅनेजमेंट इज ट्रायंग टू रिजॉल्व ऑल दोज इश्यूज. सो इट वील टेक टायम बट मॅनेजमेंट वील डिसायड ऑन दीस. एक आमी डेलिगेशन घेवन आतां DMाक मेळपा आयिल्ले डेपो मॅनेजर कदंबाचो. जे एक इश्यू जालो भुरग्यां खातीर जो फ्रॉम कुंकोलीम टू कुडचरेम वाया आंबावली बस ना भुरग्यांक. ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लम जाता भुरग्यांचे. आमचे लेक्चर सोंपता 1:45 आनी बस तेंची प्रायवेट बस मातशी कितें बेगीन आसता दिसता आनी टील 6 o'clock तांकां मागीर बस ना. सो थ्रू तांकां मारगांव थ्रू वाया गुडी पारोडा तांकां वयचें पडटा. इट कन्ज्युम्स अ लॉट ऑफ टायम. त्या भुरग्यां खातीर खूब प्रॉब्लम जाता. एंड एज अ सम स्टुडंट्स ब्रॉट टू आवर नोटीस दॅट सगळीं भुरग्यांक जर आतां तर सगळ्यांक खबर आसा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गनायझेशन NSUI कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार खंयच्याय जे इश्यूज वी टेक अप. राज्यात उण्या दर्जाच्या काजूच्या विक्री विशीं अन्न आणि वखदां प्रशासन खात्यान तपासणी मोहीम सुरू केल्या. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचो परवानो नासतना काजू विकप्यांचेर बुधवारा बार्देस तालुक्यांतल्या 4 दुकानांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. बुधवारा FDAन बार्देस तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी काजू आणि हेर पदार्थ विकपी लोकांची पळोवणी केली. 8.60 लाखाचे वट्ट 748 किलो काजू आणि 8,470 रुपया मोलाची तंबाखूची उत्पादनां FDAन जप्त केल्ली आसात. दोन नोव्हेंबर हो दीस ऑल सोल्स डे म्हणून पुराय संवसारांत मनयतात. ऑल सोल्स डे हो सेंट डे उपरांत जाता आनी ताका फेस्ट ऑफ ऑल सोल्स म्हणटात. क्रिस्तांवाच्या परंपरे भितर फ्रेंच भिक्षुनी ऑल सोल्स दीस लोकप्रिय केलो आनी आत्मांक उगडास करपा खातीर आनी तांचे खातीर मागणें करचे ह्या हेतान एक खाशेलो असो दीस थारायलो. ही थळावी परंपरा म्हणून सुरू जाली पूण फुडल्या शेकड्यांत ल्हवू पुराय क्रिस्तांवाच्या इगर्जेत ही पातळ्ळी. ह्या दिसा क्रिस्तांव भाव सिमित्रेन वचून आपल्या प्रिय व्यक्तींच्या थडग्यांक भेट दिता. थडग्या भोंवतणी मेणवाती पेटयता आनी वेगवेगळ्या फुलांनी सजोवन तांकां याद करून तांच्या पासत मागणें करता. तशेंच पुराय सिमेंद्रेक लायट्यो घालून उजवाड करता. तांच्या आत्म्याक शांती मेळचे ह्या खातीर मागणें आनी चर्चेत 3 मीस जाता. एक मीस आत्माच्या शांते खातीर जाता. अर्पण करून तांचें दुख्ख उणें करपाक तांकां मजत जाता. ऑल सोल्स डे म्हणजे सगल्या सोंपलोल्या अंतरलोल्या भावां भयणी खातीर भेटयलोलो दीस. आनी त्या खातीर हो दीस आमी पाळटना खेरीत भाशेन आमी भेटयता पवित्र मिसाची भेट ह्या मेल्ल्या भावांच्या आत्म्या पासत. पवित्र सोबेन अशें थारायलेलें आसा की आख्या पवित्र सोबेंत आख्या संवसारांत हो दीस आयज डे ऑफ द डिसीज्ड फेथफूल असो पाळचो म्हणून. आनी त्या खातीर पाद्रींक यादनिकांक परवानगी पुर्यान दिल्या 3 मिसां भेटोवपाक
आनी एक तांतले मीस करीत भाशेन आमी भेटयता सगल्या मेल्ल्या भाव भयणां खातीर. आनी कित्याक आमी भेटयता ह्यो आमचे भाव मेल्या भयणी मेल्या पयत्यो ते आजुनूय पुर्गुतोरींत आसा. तांकां स्वर्गा राज्यांत सूख मेळूंक पावूंक जालें ना, शकलें ना. त्या खातीर तांचे आत्मे नितोळ निर्मूळ जावंक आनी तांकां पूर्ण भोगसणें मेळोंक देवाचें पवित्र सभेन तांच्या आत्म्याक मिसाची भेट भेटोवची म्हूण अशें थारायलेलें आसा. त्या भायर आनिकूय अशें थारायलेलें आसा. आयच्या दिसा 2 तारखेर हो मेल्ल्यांचो दीस पाळटना भावार्थ्यांनी जी येता पळय ते तांणी सिमितेरीन वचूंक जाता आनी थंयसर मागणें करूंक जाय. दिवचल शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना कुशीकचे सुकिल्ले आंब्याचे झाड कापचे अशी मागणी दिवचलचो आदलो नगरसेवक भगवान हरमलकरान केल्या. हे झाड पुरायपणांत कुमकुवत जाल्ल्यान ते केन्नाय पडपाची भिरांत आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर 4 दीस भुरगे आनी तरणाटे खेळटात. दुसरे वटेन झाडाक तेंकून आशिल्ल्या रस्त्याचेर सदांच वर्दळ आसता. फाटल्या 4-5 म्हयन्यां सावन हे झाड धोकादायक अवस्थेत आसा. एकाद्रे वेळार झाड कोसळ्ळें जाल्यार व्हडली वायट घडणूक घडपाची शक्यताय लेगीत आसा. अत्यंत धोकादायक असलेलो हो आंब्याचें झाड आसा. गेले कितले म्हयने हांव पळयता पावसाच्या अगोदर सुद्दां हो फांदये जे पडत असलेले हे सुकलेलो आसा आनी फुडें अशी घटना घडोवंक जायना. त्या खातीर नगरपालिकेन हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. निदान चेअरपर्सन चीफ ऑफिसरान हे लक्ष दिवपाक जाय. इतलो धोकादायक आसा ते फाल्यां कडेन इन्सिडंट घडलो जाल्यार खूब भितोरे प्रॉब्लेम जातले हांगासर. हांगा भुरगे ग्रावंडार खेळटा त्या खातीर बेगीतल्या बेगीन लक्ष दिवन ही कारवाय करपाची. पावसात पिकपी काराणे, काटेकणगां, आळूच्यो माडयो आणि हेर कंदमुळां आतां बाजारात येवपाक लागले. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारात व्हडा प्रमाणात ती नासली तरी कंदमुळां विकपाक उपलब्ध आशिल्ली. कर्नाटकांतल्या जांबोटी, कणकुबी आणि हेर वाठारांतल्यान ही कंदमुळां बाजारात येतात. असंतुलित पावसाक लागून कंदमुळाच्या पिकाचेर परिणाम जाला. देखून अंदू कंदमुळां म्हारग जावपाचे संकेत विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्यात. फाटली 15 वर्सां युवा संजीवनी कोबा मडगांव दर वर्सा स्वर दिंडी सर्त आयोजीत करता. अंदू ही सर्त 6 नोव्हेंबर आयतारा जातली. कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां ही सर्त आयोजीत करपाक पावले ना अशें शर्मद रायतुरकरान सांगलें. दर वर्सा दिंडी निमतान कोबा वाठारांतल्या व्यक्तींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ली आसा तांची तोखणाय आनी सत्कार करतात. तशेंच ह्या सर्तींत निमतान 6 नोव्हेंबराक महिला नूतन स्कुलात रातच्या वेळार एक संगीत कार्यावळ जातली अशें युवा संजीवनीचो अध्यक्ष शर्मद रायतुरकरान सांगलें. दर वर्साक आमी दिंडेच्या निमित्तान कोमवाड्याच्या वाठारां भितर आज पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी ज्यांनी आपले आयुष्य थंय दिल्लें आसा, ज्यांनी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी बरी कामगिरी केल्ली आसा आणि तांची युवा संजीवनीचे तर्फे एक तोखणाय अशें म्हणून आमी दर वर्साक कोमातल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाचो आमी थंय सत्कार करतात. हाजे पयलीं आमकां खबर आसा श्रीमती कृष्णी वाळके जावं, त्याच प्रमाणे श्री नाटेकर जावं, जांकां अवॉर्ड स्टेट अवॉर्डी आसा श्वेता प्रभुदेसाय टीचर जावं, अशे वेगळे वेगळे खूब जाणांचो आमी थंय सत्कार केल्लो आसा. अंदू कोमातलेच अशें एक व्यक्तिमत्व ज्यांनी आज पर्यंत साहित्य जावं, पत्रकारिता जावं
वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर जाणी आज पर्यंत लिखाण केल्लें आसा आनी पत्रकारितेन भितर आपलो एक ठसो उमटयल्लो आसा अशें आमचे श्री मंगेश बोरकार हांचोय बी थंय युवा संजीवनीचे तर्फे आमचो थंय सत्कार आमी आयोजीत केल्लो आसा. पेडणे हंसापूर वाठारांतल्या शीस सातेरी केळबाय सभागृहाचे सुशोभीकरण करपाच्या कामाक थळावो आमदार आनी गोंय हस्तकला मंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकर हांच्या हाजेरीत सुरवात जाली. ह्या कामाक पुराय 9 लाख रुपया खर्च जातलो अशें प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. हांव आयज आसापूर गांवांत आसा आनी आमच्या सातेरीक नमन करता. तशेंच आमचे चांदेल गांवचे आमचो तुळशीदास गांव तसोच आमचो संतोष मलीक आयज तशेंच आमचे सगळे गांवचे भाव सगळे हांगा जमलेले आहा. खूब उमेद दिसता की सगळे गांवचे एके कडेन येवन कितें तरी विकास करचो आनी आयज तेंच्यांनी असोच बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी ह्या आमच्या सातेरीच्या हॉलान आयज ते सगळे ग्रेनायट आयज ते आमच्या फंडांसून 8 लाख हे करून 9.5 लाख तो खर्च करून आयज ते एका आमी देवळाचे बऱ्यान बरें हे करून दितले. तशेंच आनी कितें कामां हाडलेलीं आहा जाल्यार ती कामां सगळीं आतां जातलीं आनी हेज्या फुडें करून दितलो. आनी तेका लागून हांव सगळ्या गांववाल्यांक इतलेंच सांगूंक सोदता आख्ख्या पेडणेकारांक विकास करतलो जाल्यार तुमचो सपोर्ट जावो. तुमच्या सपोर्टा बगर हो विकास जावंक शकना. चोल्ला घाटाचो गोंयचो स्ट्रेच खात्यान सारको करून घेतला. कर्नाटकांतल्या बेंगलोराच्या आरोन जी निविदा काडल्या त्या निविदेत जे काम तांच्यांनी दाखयलां तें आमी पयलींच पुराय केलां अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगतात. देखून ह्या निविदे खातीर ना हरकत दाखलो दिवपाक आपूण न्हयकार दिला. तशेंच कर्नाटकाच्या शिमे कडल्यान तांच्यांनी रस्त्याचें काम करचें अशें काब्राल सांगता. कितें आसता न्ही देर इज अ इशू वेर वी हॅव रिपेर्ड द रोड. गोंयच्या सेक्शनाक नॅशनल हायवे प्रॉब्लम ना. तूं पळोवपाक गेल्यार प्रॉब्लम आशिल्लो. लास्ट इयर हांवें ते सारकें करून घेतल्या गोंयचो स्ट्रेच आनी हो कित्याक करून घेतला तांकां आमी इंडिपेंडंटली रावपाक शकना. तेजे कडेन ती आरो आसा पळय तेणी बेंगलोर आरो आसा पळय तांकां सांखळी तूं तेंचे स्टेजीन तांकां वायडनींग आनी कितें करपाचें केलां. वेन आय सॉ दॅट टेंडर आय फावंड दॅट इट इज द सेम वर्क इन आवर स्ट्रेच वॉट वी हॅव डन. So hence I told him to drop it from our stretch because there is no widening, no improvement. It is just hot mixing of the stretch what we have done. So I have refused to give NOC for the stretch of our stretch because we have done and the contractor has to be paid. So duplication of work cannot be done. फाल्या आनी कोण सांगतले की दोगांयकूय दिला म्हणून. So I have not given. I have on the file I have written very clearly that this particular section from Goa to Sakadi is where the section is. I am not ready to give to NOC to the RO office in Bangalore. You can take up the work from Goa border to your section. Okay. So the question of me giving NOC does not arise because they never asked for our NOC. They went and ahead and did the tender by including the section of Goa which they should have taken an NOC before. And I could not wait for people and I went ahead and repaired the road. If you remember that before the rain when I became the periodic minister I took up the challenge and I repaired many roads. आणि खंय तरी आमकां आमच्या सेक्शनाक त्रास जावना नाल्यार वचून पळयचे. सो आय हॅव नॉट गिवन देम NOC which I have decided and Honorable CM is also aware. And that section आमी केल्लें आसा कित्याक ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी काय वायडनींग कांयच ना. तांकां NOC दिवन कितें करपाचें. फाल्यां म्हज्या बंगल्यान घालतले डुप्लिकेशन वर्क केला म्हणून. सो कोण मागीर सांगतलो. सो NOC हॅव रिफ्यूज्ड. दारगांवचो राष्ट्रीय हायवे 66 2 वरां येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो. मोपा विमानतळ लिंक रस्त्या खातीर फ्लायओव्हर आर्क व्हरपा खातीर हो रस्तो आडायलो. पुलीस येरादारी नाशिल्ल्यान गाडयांची व्हड प्रमाणात गर्दी जाली आनी ताका लागून लोकांक खूब त्रास जाले. आमदार प्रवीण आर्लेकरान येवन रोखडेच येरादारी सुगम करपाचो यत्न केलो. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.